बायंगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान नगरसेवक आणि काय लोकांमदी जाली बाचाबाची। पोलिसांच्या हस्तक्षेपा उपरांत शांततायेन पार पडली जनसुनावणी। भौशीक सुवातांचेर स्ट्रीट लायटी घालपाची रेतली मर्यादा, स्ट्रीट लायट धोरण तयार करतले, वीज मंत्र्यान दिली म्हायती। फॉर्मेलिन माफियांचे सरकाराचेर नियंत्रण, काँग्रेसीचो आरोप, मुख्यमंत्र्यान स्पष्टीकरण दिवपाची केली मागणी। बेताळ भाटीचे ग्रामसभेत मिकी पाशेको आणि सरपंचामदी पेटले, ग्रामसभेत साध्या कपड्यांनी पुलीस हाडून दवरिल्ल्यान मिकी चाळवलो। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। बायंगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेली जनसुनावणी आयतारा पोरण्या गोंय पंचायतीच्या सभाघरांत जाली। ह्या प्रकल्पावेल्यान काय लोक आणि महापालिकेच्या नगरसेवकांमदी बाचाबाची जाली। ह्या प्रकल्पाच्या बाजून उलोवप्यांचे काय लोक आयकूनच घेवपाक तयार नाशिल्ले। पुलिशेन हस्तक्षेप करून तांकां शांत केले उपरांत जनसुनावणेक सुरवात जाली। पणजेचो महापौर उदय मडकयकार आणि नगरसेवक ह्या प्रकल्पाच्या बाजून आसात। मडकयकार उलोवपाक लागतकीर कांय जाण बोवाळ करताले। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनकाच्या फुडारपणाखाला ही जनसुनावणी जाली। With this, we close the presentation by the Goa Waste Management Corporation. Whatever is the comments that you have to offer will be offered only in the hearing. In case anything has to be identified, anything has to be marked, even that you will do so in your comment section, which will be taken care of. सानिकापेक्षा बरो प्लॅन जातो अशें आमकां सांगता आनी म्हाका खात्री आसा बरो प्लॅन जातो, एडवान्स प्लॅन जातो म्हणून लोकांक काय त्रास जायना आसतना। जे कोण बोर्डान गेले तेका बोर्डान सांगलेले की बाबा हे आमी आमकां म्हणजे सीसीटीव्ही डायरेक्शन दिले आसा, परत जर आमी जर ते फॉलो करना, डायरेक्शन फॉलो करना, प्रत्येकाक रायट आसा परत कोर्टान वचून तेणी स्टे हाडपाक। आज गार्बेज इशू पणजेकारांकूच न्ही, तिसवाडी तालुक्यात न्ही, सगळ्या गोंयांत आज व्हडलो गार्बेज इशू आसा। आनी आज जर आमी जर गार्बेज इशू सॉल्व करना तर आमी फुडल्या पिढीक आमी आन्सर दिवंक पावचे ना। हे उपयोग करता इतर चिंतून जाय तुमची गार्बेज थंय उडयता तुमी। आज ओल्ड गोवा पंचायत गार्बेज तुमची खंय व्हरता, खंय ट्रीट जाता तुमची गार्बेज? आज तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा तुमची ओन गार्बेज हे करपाची, ट्रीट करपाची? पंचायती कडेन कॅपॅसिटी आसा? बरो प्लांट येतो तिसवाडी तालुका खातीर आसतलो। This particular plant is a very high-tech plant. Environmental impact assessment report, which is conducted by India's premier institute, that is NEERI, National Environmental Engineering Institute, and they have come out with a report which suggests that this particular site, which is shortlisted by government, is perfect for putting up this garbage treatment plant. I believe that this plant is also beneficial for the residents of this locality. Also, currently they don't have anything to dispose of their garbage. The proposed plant will process and treat solid waste in a scientific manner in compliance with the solid waste management rules and regulations. Second, there shall be no dumping of solid waste at the acquired site. Third, once the plant is commissioned, the issue related to solid waste management, especially with processing and disposal, presently being faced by the corporation, municipalities, village panchayats, will be addressed. Fourth, the plant proposed would cater to Tiswadi Taluka, and as such, the local bodies will be able to collect and transport the solid waste to the proposed plant facility for processing. Let us find something concrete. Let us find a solution to this plant also. Let us have a cover all around, a green belt. वेगवेगळ्या विशयांच्या आधाराचेर कांय जाणांनी ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक बरोच विरोध केलो। Now the choice of Kadamba Plateau, even at that time in 2005, was inconceivable. Two main reasons at that time. One, this area is a strong water catchment area. From historical times, very strong water supply which used to go even to their Benjim and all surrounding areas.
Even now, there is a spring called Sant Antonio Spring just across the road. Just 1 kilometer away from the water goes down. And there is Talavi Lake, Karamboli Lake, all around. There are wells and there are fields. The second reason is the UNESCO Heritage Zone. Designated in 1986 by UNESCO, it was called a cluster of churches and convents. No need to elaborate much on this. There are thousands of people coming visiting on a daily basis to the churches, and they take the same road where the trucks will come. I, Arvind Kumar Saran, a working scientist at the Oceanography Institution here, stand before you. Scientifically and technologically, the proposed integrated solid waste management facility which is going to be here. Have you seen the draft report in Toto? It is full of mistakes. पोरण्या गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. ह्यान फुडें भौशीक सुवातांचेर कोणाकूच स्ट्रीट लायटी घालपाक मेळच्यो नात. ते खातीर तांकां वीज खात्याची परवानगी घेवची पडटली. भौशीक सुवातींचेर लायटी घालपा बरोबरूच तांचे वेवस्थापन करपाचें काम वीज खाते करतले. त्या खातीर ते स्ट्रीट लायट धोरण तयार करतले अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. लायटीचे खांबे घालपाच्या कामात पारदर्शकता हाडपाच्या उद्देशान स्ट्रीट लायट धोरण तयार करतले अशें वीज मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. पब्लीक लायटींग पॉलिसी आमी करता. आज गोंयान जरी सगळी लायटी दिसता, स्ट्रीट लायटी दिसता, आमी फक्त 65% मेंटेन करता. उरलेले जे पर्सेंटेज आसा 65 or 70 हेजे आसतले. उरलेले PWD करता, हायवे करता, मागीर जी सुद्धा करता, मागीर बाकी खूब GSRTC करता, आनी ते मागीर ते पोल घालता आनी लायटी घालता आनी विसरता, आनी कोण लायटी चलना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गाडी मार. So we are making a street light policy where henceforth nobody will be allowed to put lights. If they have to put lights, you please deposit that money with us. We will put the lights because we want to do standardization of the poles. Whatever somebody feels, they do put the pole. And मागे पोल मोठे आमकडे काय पोल ना, तो पोल कोणी आणून दिवपाचो आमकां. So हे सगळे आता in the next 1 year I want to standardize the entire public lighting facility, and we will be responsible after that for the entire public lighting. And what I have introduced, I have written to sarpanches, panchayat. Government on almost 1,70,000 lights घातल्या, 1,60,000 children, almost 1,70,000 LED light electricity department घातल्या in the process. आणि ते कितें जाल्लें, जे electricity departmenटाक पयशे नासले कारणान गव्हर्मेंटा कडेन, because we required lot of money. One light was costing that time almost 8,000, 14,000 lights. So imagine how much money it was. So ESL is a government subsidiary, central government subsidiary. So ESL came with a scheme where the state government was the first to accept it. ESL and tender काढलो. आमचे कडेन जेन्ना हे केलो, हांव प्रोसेस एग्रीमेंट सायन केलो की आमकां लायटी दितले, आमी लायट्यो घालतले, इन्स्टॉल करतले आनी मेंटेन करतले 10 वर्सां. आनी ते 10 वर्सां हे पयशे जे लायटीचे पयशे, मेंटेनन्साचे पयशे हे 10 वर्सां तुमी दिवपाक जाय. सो बरें न्ही, 10 वर्सांनी दिवपाक जाय जालें. पूण तेणे कितें केलें, ESLान जेन्ना टेंडर काडलो, तेणे काडलो दुसरोच. तेणे काडलो सप्लाय आनी इन्स्टॉल एक पयसो, मेंटेनन्स दुसरो. सो सप्लाय आनी इन्स्टॉल जे कोणें केले ते कंपनीन BVG म्हणटा त्या कंपनीन ते ESLाचो घेतलो. सो दे सप्लायड आनी इन्स्टॉल दीस लायट्स. मेंटेनन्स जेन्ना ते कोट केलो, ते कोटेड ओनली 1 crore per year. With 1 crore per year, can you manage the entire state? एक गाडी जाय, कितल्यो गाडी जाय, कितले स्टाफ जाय. So this was the drawback in that particular thing which we are suffering today. म्हजो एक letter is very simple to them. To come on the street light policy. What is the street light policy? That whoever consumes space, म्हणजे कितें आहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी 40 रुपया, थोडे पंचायत अजूनही 40 रुपया, 60 रुपया वर्साक घेता स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स करपाक. सो थ्रू द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन विल स्टॉप दॅट फर्स्ट आफ्टर द एग्री, और इवन इफ दे डोंट एग्री आय एम गोइंग टू गो अहेड. आतां कितें जातलें, हे पॉलिसी करतरी पंचायतीन फक्त बरोवपाक जाय हो रोड आंगण न्ही, कोणाच्या घरांक न्ही, हो रोड or this pathway which is 2 meters wide and does not have lights, kindly put from here to here. As electricity department will put all lights and will maintain them. This is the street light policy. Now for that somebody has to pay. Government is a continuous process. So what we have done, that we are going to use a bill in the column public lighting म्हणून एक column घातले फुडले bill म्हणजे after the policy, where whoever consumes more units they will pay 5 पैसा per unit. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फॉर्मेलिन माफिया सरकाराक नाचयता, काँग्रेसीन आरोप केला. नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाची गजाल उक्ताडार हाडिल्ल्या
एफडीए अधिकारी इवा फर्नांडिसाचे अधिकार काढून घेतिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. फॉर्मेलिन हे वीख न्ही असो युक्तिवाद करपी सरकारी वकिलाचेरूय काँग्रेसीन फोग काढलो. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिवचे अशेंय काँग्रेसीन मागलां. कायद्यान वागपी सरकारी अधिकाऱ्यांची छळणूक जाता अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो राजन डिमेलो म्हणटा. नुस्तें वेवसाया कडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्या 2 मंत्र्यांनीच नुस्त्यात फॉर्मेलिन आशिल्ल्याची गजाल मान्य केल्ली. तांचें म्हणणें चुकीचें आसा जाल्यार तांचेर कारवाय करची अशेंय ताणें मागलां. फॉर्मेलिन आशिल्लें नुस्तें खाल्ल्यान काकराच्या दुयेंतीत वाड जाल्ल्याचें राजन म्हणटा. इवा फेर्नांडीस, the South Goa, who was the designated officer to look and to check, particularly in the whole confusion about this formalin laced fish, has been stripped of her powers. फॉर्मालिन लेस फिशाचे माफिया इतले स्ट्रॉंग आसा, एक काजिनो लॉबी कंट्रोल करताले ते आमी जाणान. आतां फॉर्मालिन लेस फिश हाचो माफिया ह्या गव्हर्मेंटाक कंट्रोल करता. नाजाल्यार हांव मुख्यमंत्री कडेन मागतां, ताबडतोब पयलो जोरी तर लोकांचो विश्वास येवंक जाय आनी तुमचे मंत्री रिकॉर्डाचेर आसात पब्लीक की आमी इवाक परत थंय हाडटले म्हणून. पूण उलट ताका तुमी थंयचो कांटो काडून उडयतात. फॉर्मालिन लेस फिश येना तर कित्याक घालतात तर ती कोणाक पयशे खर्च करपाक आनी कितें तरी करा. कॅन्सर हॉस्पिटलाक घाला. ऑन्कॉलॉजिस्ट जी एक आसा तो सांगता इंटेस्टायन कॅन्सर पेशंट्स हॅव इन्क्रीज्ड. जी वॉच ऑन्कॉलॉजिस्ट was defending that formalin can be used in permissible level. Public prosecutor जे अपॉइंट केला तो सांगता फॉर्मालिन इज नॉट पॉयझन. म्हणून ताका त्या वकिलान त्याचा चॅलेंज केली. ताका तो येयलो कोर्टान घेवन बाटली फॉर्मालिटी पे आनी दाखय म्हणून नॉट पॉयझन म्हणून. तो येवंकूच ना, तो सीक जालो. अपील करता अजून पासून लोकांक एक विश्वास येयला ह्या मुख्यमंत्रीचेर. एक विश्वासान पळयतात. तो कितें तरी साफ करूंक लागला. आतां तो ते साफ करता आसतना लोकांनी साफ करूंक मेळटा जाल्यार हो प्रश्न येतलो. तेणें हेचेर लक्ष घालचें आणि आपणेच जबाब दिवचो की सरकाराचो जबाबदार तो, नॉट मिनिस्टर्स. शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर अँड द मेसेज टू ऑल ऑफिसर्स आर डोंट गो एज पर लॉ, गो एज पर आर डिक्टेट्स. ताका लागून आयज आमी काँग्रेस पक्ष मागता मुख्यमंत्री कडेन ह्या विशयाचेर येता त्या एसेंब्लीन नाजाल्यार प्रेस कॉन्फरन्सान ताणें खुलासो करचो कितें ताणें येवजिलां लोकांच्या हेल्था बद्दल. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा जाल्ले बेताळभाटी ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. ग्रामसभेत साद्या कपड्यान पुलीस हाडून दवरिल्ल्यान नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको आनी बेताळभाटीच्या सरपंचा मदीं पेटले. साद्या कपड्यान पुलीस कित्याक हाडून दवरल्यात असो मिकीन प्रस्न केलो. ग्रामसभा शांततायेन जावपा खातीर उपरांत पुलिशेक वचपाक सांगले. लोकांचो आवाज दामपा खातीर पुलीस हाडून दवरपाचे घडणुकेचेर मिकीन अजाप उक्तायले. ग्रामसभा शांततायेन जावपा खातीर पुलिसांक ग्रामसभेंतल्यान वचपाक सांगचे मिकीन मागणी केली. हाचे वयल्यान मिकी आनी सरपंचा मदीं पेटले. मानून घेना कित्याक आमी तेका इन्फॉर्म केला आनी दुसरे ह्या विशयाचेर व्हडलो बोवाळ जाल्या उपरांत निमाणे कडेन पुलिसांक वचपाक सांगले. आतां हुंचे पुलीस ऑफिसरांक दवरून 4-5 दीस नोटीस धाडा विशेष ग्रामसभा आहा म्हणून. सिव्हिल ना पुलीस दवरले तुमी तूं मातूय पूण मातशें तुमकां दिसता लोक आहा थंय लोक आहा थंय आंगाडी कोण तुमकां त्रास करपा आहा तो लोक तुगे गांवच न्हू तूं त्रास केले तूं हाडले कित्याक तुकी जाता अशें तुकी जाता तूं केसा तुकी जाता तुकी जाता सिव्हिल कोण तुका तुम्ही
काढता तू प्रपोज करता तू आपल्याला हमके कुठे म्हणून मा मान तुझे प्रपोज करता कोण आपल्याला textile तू आपल्याकडे ऑफिशियली आपल्याला मासे पाठवलं तर आपल्याला पाठवलं इंग आलो ऑफिशियली तुम्ही सिव्हिल पोलिसात आहे इंग लोक पोइंट आहे लोकांचे वॉइस सापडत होत आहे प्लीज कोण डेप्युटी सरपंच आपल्याला आहे त्याला सोयी नाही त्याला मासे पाठवलं प्लीज. They said why they have to be over here say, when you are in the when with the villages are yours, and they always come for the security purpose. It's not that we don't need them. And it was proposed by Mr. Mickey Pacheco and seconded by Mr. Jason Rebello. हॉटेलांचो कैर आणि फुटबॉल मैदानाच्या उदरगतीच्या विशयाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच सरपंचान पंचायतीचो अर्थसंकल्पय ग्रामसभेत मांडलो. Our proposal is already there with the government for MOU, that is to hand over the ground to the panchayat so that we can maintain and do the development of the ground in a better way. Notices were sent to all the hoteliers, and now there is a request that actually this notice had to be sent to all the even the private institutions. Soglan Darpachi thing, aning housing societies and so on. It is as per the direction from the NGT and solid waste management 2016. बेताळ भट्टीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मनरेगा अंतर्गत येवपी आरडीएचे कंत्राटी कामगार नव्या मंत्र्याकडल्यान बरीच आस्त बाळगून आसात. हालीच ह्या कामगारांनी मंत्री मायकल लोबोची भेट घेऊन ताचेकडेन आपले प्रश्न मांडले. पगारवाढ करपा बरोबरच सेवेत कायम करपाची मागणी कामगारांनी मंत्र्यालागी केली. हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन तांचे प्रश्न जाग्यार घालपाचे आश्वासन मंत्र्यान तांकां दिले. मनरेगा अंतर्गत काम करपी सुमार 187 कामगारांनी आरडीए मंत्री मायकल लोबोची ताच्या घरा वचून भेट घेतली. फाटली 11 वर्सां काम करूनय सेवेत कायम करूंक नाशिल्ल्यान कामगार बेजार आसात. तांचे मदले कांय जाण उच्च पदार काम करतात, पूण तांचो पगार अजूनय 13,000च आसा. ह्या विशयात लक्ष घालपाचे आश्वासन मंत्री लोबोन कामगारांक दिले. MGNRJ works, we are doing additional duties. सगळी जे सर्वे आहात, इवन पॉप्युलेशन सेन्सस सर्वे, एग्रीकल्चर सेन्सस सर्वे, इलेक्शन ड्युटीज, ही सगळी कामां आहा पळय ती आमी सगळे करता कामां. इतली कामां करूनय आज मेरेन 11 वर्सां जावन आनी चडशे आमचे जे आहा हांगाले स्टाफ तेंगेली एज बार जाल्ली आहा. तांकां आनी सर्वीस खंय मेळटली, सर्वीस मेळपा ना. ताका लागून मिनिस्टर लागीं आमी आयले की एक होप घेवन की सर आमकां जस्टीस दितले. आनी आमकां एक खात्री आहा की सरान आमकां आतां जें सांगलां पळय ते हिसपान दिसता की सर कितें तरी न्याय आमकां दितले. We will have to study this, and especially Janna, they are working in rural areas and some of them are getting salary of only around 13,000. So cut short करून around 12,000 sumar येता 11,000, which is too less. I will personally look into this. Salaries जे आहा ते स्टेट गव्हर्मेंट दिता, बट ग्रांट सेंटराचो येता कितलो पर्सेंटेज बीन तो पळोवचो पडटलो. एंड अकॉर्डिंगली वी वील वर्क आउट अ सोल्युशन. डेफिनेटली येस, दे हॅव टू बी टेकन केअर ऑफ. दे आर आवर गोवन्स, आमचे गोंयकार. आनी ग्रामीण भागान काम करपी हे सगळे भुरगे आनी लोकांक रीच आउट करता. हे स्किमीच्या अंडर जितके हे काम करता सगळ्यांक न्याय जो कितें आहा तो मेळपाचो. आमचो मुख्यमंत्री ग्रामीण भागांसून येयल्लो आहा, तो सजमता दूख जे लोक ग्रामीण भागान लोक रावता तेंचे. आनी डेफिनेटली वी वील वर्क आउट अ सोल्युशन. पर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. चांद्रा पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मार्केटाचे नूतनीकरण हो ग्रामसभेच्या चर्चेचो मुखेल विषय आशिल्लो. फॅब्रिकाचे जमनीचेर आशिल्ल्या ह्या मार्केटाची स्थिती सामकीच वायट जाल्या. पूण मार्केटाच्या नूतनीकरणाक फॅब्रिकाचो हरकतना दाखलो नाशिल्ल्यान हे काम अडला. कुंकळेचो आमदार क्लापासियो डायस हे ग्रामसभेक हजर आशिल्लो. सरपंच आनी लोकां मदीं बाचाबाची जाली. ग्रामसभा म्हळ्यार मोठे इश्यू म्हळ्यार आमचे एक मार्केटीचेर जालेले की मार्केट आतां कंडिशन ऑफ द मार्केट इज व्हेरी बॅड. मार्केट येस्ता सारको पडला. लास्ट 8 म्हयने जाले आमी मार्केट रेनोवेशन करपाक पावताय आनी फायनली आमी अप्रूव आरटीएको अप्रूव करून हाडले मार्केट साफ करपाक. आनी
क्वेश्चन आमकां कोता मार्केट कित्याक सारको ना काय मार्केटिंग कंडिशन इज व्हेरी बॅड सगळे पत्र लावताय लिकेज जाता आणि 2005 मार्केट पासून अजून सुद्धा ते मातशें देखून रेनोवेशन केला ना अशें म्हणजे इम्प्रुवमेंट केला फाब्रिकाक उलयलोले आमी मार्केट सारको सोदता ते म्हणटाले एनओसी दिताय आतां हे स्टेजीर पावला की मार्केट सँक्शन जाले पयशे ओन्ली वर्क ऑर्डर मेळपाचे बट आतां फाब्रिका म्हणटा आपण एनओसी दिना रिजन अजून बरोवन दिना तेमी कितें बट ते म्हणटात तेंगे रायट्स वचोत गव्हर्मेंटाक दिता जाल्यार पंचायतीन तांकां एश्युरन्स दिला की हँड ओवर करून तुमकां दितलें मार्केट पण तरी आमकां एनओसी मेळना आतां आमी चोयता ग्रामसभा म्हणटा बिशोपा कडेन अपॉयंटमेंट दिवपाचें आनी वी वील टॉक टू द बिशोप म्हणटा सो ग्रामसभान आज आमकां सांगिलां की पंचायत मेंबर एंड विलेजर्स टू टेक एन अपॉयंटमेंट विथ द बिशोप. महामार्गाच्या विशयावयल्यान बेजारिल्ल्या लोकांनी आमदार क्लाफासीयो डायसाक जाब विचारली. पळयात. चांद्राच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चर्चिल ब्रदर्साक दिल्ल्या अनुदानाचेर प्रस्न विचारिल्ल्यान आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्साक चर्चिल आलेमावान जाप दिली. चर्चिल ब्रदर्स क्लबाक सरकारा कडल्यान 3 कोटी रुपयांचे अनुदान मेळिल्ले. चर्चिल ब्रदर्सान गोयचे नाव वयर काडला देखून एल्विस गोम्सान ह्या क्लबाक चड अनुदान मेळोवन दिवपाचो यत्न करपाक जाय आशिल्लो अशेंय चर्चिल म्हणटा. बाकीच्या क्लबांक कुशीक दवरून सरकारान खंयच्या आदाराचेर एकाच क्लबाक 6 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्सान प्रस्न केल्लो. आय लिगात खेळपी क्लबांक अर्थीक मजत करपाच्या उद्देशान आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान एक येवजण तयार केल्ली. हे येवजणेच्या माध्यमांतल्यानूच क्लबाक अनुदान मेळ्ळे अशें चर्चिल म्हणटा. साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब, धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब दिगोवान आय लिगांतल्यान तांचें नांव काडून घेतले. देखून हातूंतलो एकूय क्लब हे येवजणेक पात्र थारना अशें ताचें म्हणणें. पुश पळय जाल्यार त्या चर्चिल ब्रदर्सा फेवर कोणें केलो ना आमचो तेन्ना तेणें स्टेट गेम म्हूण स्टेट गेम फुटबॉल म्हूण डिक्लेअर केलो. एवरी स्टेटीचे एक लेवलाचे तेंगे गेम आसता. तेणें आपल्या गेले गांव गोंयच गांवांत स्पोर्ट्स गेम फुटबॉल म्हूण डिक्लेअर केलो. ही स्कीम चर्चिला केली ना, ही स्कीम एल्विसा केली ना, ही स्कीम आय लिगी क्लब हेवता तेच केल्या. आनी ते प्रमाणे हांव जेन्ना चर्चिल ब्रदर्स म्हूण एक क्लब आय लिगी हेवता म्हगे कायदो एप्लाय करपाचो आनी ती स्कीम घेवपाची. चर्चिल ब्रदर्स म्हणटा 4 डिकेड क्लब 4 डिकेड जाली. क्रोर्स अँड क्रोर्स गोरदार काबार केले फुटबॉलाक आनी एक हो धाकलोसो तेंको तरी क्लब दिता जाल्यार कोण लोकांक त्रास जाले, कोण लोक त्रास म्हणटालो. आज जर तर चर्चिल ब्रदर्स जर एक फॅमिली हो जर क्लब चलयता आनी तरी गोंयचें नांव हाडटा जाल्यार हे मनशान सांगपाचें हे चर्चिल ब्रदर्स आनी पयशे दी म्हणून पूण नसा हे मनीस. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. पर्यावरण राखून दवरपाचे नदरेन झाडां लावपाक जाय ही मोख मुखार दवरून फोंडेच्या लोकमत संस्थेन आयतारात झाडां रोयली. ह्या वेळार बानोडेचो सरपंच रामचंद्र नाईक, उपसरपंच सलोनी गावडे, लोकमत संस्थेचो अध्यक्ष कमलाकर सादले आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आता केशाची झाडां आमी काडटात आनी हांगा बऱ्या प्रकारची विविध प्रकारची झाडां रोयतात. आजचो कार्यक्रम हो विविधतेचोच एक भाग आसा आनी एक स्मृतीवन नांवाचो एक कार्यक्रम आमी आंखलेलो आसा ज्या जाग्याचेर लोक आपापल्या नांवान किंवा आपापल्या जाणट्याच्या नांवान झाडां स्पॉन्सर करतले आनी त्या झाडांचो खर्च आमी ती दितली. आमी ते वाडोवन
कंप्लिटली दिवपाचें हें काम आमचें. तर अनेक अश्यो योजना आसा ज्या योजनाद्वारे हे लोकवन जे आसा खऱ्या अर्थान लोकवन म्हणजे लोकांचे आरोग्य म्हणजे जॉगिंग वॉकिंग अशा प्रकारचे आरोग्य, भुरग्यांचे एंटरटेनमेंट आणि त्याशिवाय अनेक अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी वेस्ट मॅनेजमेंटची आमची चालू आसा हांगा. विविध प्रकारचे वेस्ट कशी आमी परिवर्तन करू शकता हाचे प्रत्यक्ष मॉडेल्स हांगा वर्किंग मॉडेल्स आसा. रिपोर्टर कृष्णा नायक फ्रॉम बांदवाडा. आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.